आज जे हांगा आमी जे फाउंडेशन स्टोन घाल्ला रिटेनिंग हॉलाचे ह्या व्हाळा खातीर जे घातलेले आसा ताच्या म्हज्या बरोबर आसात आमचे झेडपी प्रदीप रेवकर, सरपंच पद्माकर मळी, ह्या वॉर्डाचे पंच आसात ते सिद्धेश आरोलकर, आमचे पंच नरेश गांवस आसा, मनोहर गाडी आसा, आमचे खाशे आसात, सगळे नामदेवाडी आसा, किरण आसा, सगळे आमचे ग्रामस्थ आसात, आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, आमचे केपी नायक आसा, कोकळे आसा, आमचे कॉन्ट्रॅक्टर गोमकार आसा. सगळ्यात पयलीं ह्या कामाक ह्या जाता हेच्या खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तुमचे सगळ्यांचें कित्याक म्हणटा तर खंयचोय डेव्हलपमेंट गांवाचो जावं की सिटीचो जो जावंक जाय जाल्यार तितल्या लोकप्रतिनिधीन फुडेकार घेवंक जाय. सो ही जी कामां जी आसा ती लोकप्रतिनिधी हांगचो लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमचो जो हो आसा पंच आसा सिद्धेश आरोलकर आनी आमचो सरपंच आणि आमचो झेडपी सदांच ॲक्टिव्ह असतात, खंयच्याय कामाक ते फॉरवर्ड असतात. त्यामुळेच आता जसे झेडपीने सगळी कामां जाली ही माझ्यामुळे जावंक ना, तुमच्या सगळ्या लोकांच्या कॉपरेशनामुळे झाली. आणि अजूनही तुमकां हांव आव्हान करता तुमची खंयचीय कामां आसल्यार घेवन येयात, पण येताना एकच लक्षात दवरात NOC घेवन येयात. खुबशीं कामां आनी लाठंबारसेन तुमी खूब लकी आसात, हांगा जे खुबशे जे पंच आसात ते तुमी सिनियर आसात, तुमकां कामाची सगळी स्टायल खबर आसा. पद्मा मळी म्हूण आमचे खाशे म्हूण खुबशे जाण तुमी सिनियर आसा. आनी दुसरें एक लक्षात दवरात, आमकां एक 5 वर्सां तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेन मेळलेली आसा. जर हेचे बरें आमी करतले जाल्यार एकामेका वांगडा आमी कॉपरेशन दिवन करुया, डिवायड करूं नाकात, बेश्टे बारीक बारीक गोश्टीक तुमी डिस्प्यूट करूं नाकात आनी हेतून कोणाचें काय साध्य जायना, झगडोन केन्नाच कोणाचें साध्य जायना. त्यामुळे आमी सगळे जाण आमचे खुबशे प्रॉब्लेम आसात ते सॉल्व करुया. हांव सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो, तुमी म्हाका केन्नाय एफआयआर तो तुमचो प्रॉब्लेम डेव्हलपमेंट जावं, ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं, पर्सनल कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार हांव सदांच आसतलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.